खूप केसेस असा. बरोबर. आय कॅन टेल यू केस ऑफ डॉक्टर श्रीकांत वेरेकर's murder. He's that was he was tracked only through mobile and he was arrested. Kidnapping case झाली जी the police were present even before the kidnappers arrived at the station. Police were waiting for them to get down from the train. मोबाईल चलताच ते खंय वता ते कळटालें. Exactly, Yeah. and that was despite all that. So I will not get into the technology part of it, but this is helping. Though people know that police track mobile, but you can't do away with mobile because it has become a necessary evil today. बट एक गजाल म्हाका सांगात सर की तुमकां सद्याची जर वेवस्था पळयली जाल्यार डू यू फील दॅट वी आर प्रिपेर्ड फॉर सच कायंड फाल्यां समजा एक मेजर ऑनस्लॉट टेक्नॉलॉजिकल आयलो इज गोवा प्रिपेर्ड इज गोवा पुलीस ना प्रिपेर्ड वी हॅव टू एक्विप आवर्स ऑल्सो इट्स आजची काळाची गरज आसा ती अजून वी आर नॉट फुली वाय की आमी चड सिरियस ना काय अजून पर्यंत इतलो क्रायम वाडना वाटता तेन्ना पळोवया हो एटिट्यूड सगळ्याच रिजन आहा क्रायम तितली वाडलेली ना आणि ऑफकोर्स ती वाडत आसतली नो डावट अबाउट दॅट पण आमी अजून प्रिपेर्ड ना आणि हे हांगासरूच पिक्चर न्ही मोरलेस सेम पिक्चर Is across the country. आणि हांगा व्हडल्या व्हडल्या हातून इवन इन दिल्ली आमची कित्याक आमचे कितें जालां आमची वी आर नॉट कमिंग अंडर प्लॅनिंग गव्हर्मेंटाच्या हातून वी आर ए कितें Non-plan. नॉन प्लॅन म्हणटात तशें म्हणजे नॉन प्लॅन हाका डेव्हलपमेंट बी आनी तसलें लागत ना म्हणटू आमकां ते नवीन बजेट मेळना नवीन हें आयल्यार ते तट्ट करून घेवंकूय मेळना असलें जाल्यार आमचे पुलीस थॉट वचना ना आणि गव्हर्मेंटाकूय ते पटना फॉर एग्जाम्पल घेतो कितलेशेच गोंया आमचे मायंड पुलीस ऑफिसरांनी हे करूंक ना न्ही आमी सगळे एफर्ट करीत आसात सादी गोश्ट घ्या पुलीस एक्ट हांव आनी दोग जाण ऑफिसर बसून आमी सगळो बरो हें केलो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडून रिप्लाय आयले सगळें मागीर की हे सगळें हांगासर आनी कितें जालें आमच्या भितर पुलिसांनी आपले IAS ऑफिसर आणि IPS ऑफिसर हांचो सदांच झगडो भितरसून जाता IAS ट्रायज टू सप्रेस हांकां कांय मेळचें न्हय नवीन टॅक्नॉलॉजी नो 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 काडच्यो एक तुमकां सिंपल गोश्ट सांगता हांगासर कॅटल किपींग एक्ट आमी केल्लो म्हणजे ती गोरवां बिरवां सगळी स्ट्रीट शेवटी जेन्ना ते ड्राफ्ट गेलो कलेक्टरच्या लेवलचेर बी IGP कॅटल किपर म्हणून हे करचें म्हणून तांणी रिकमेंड केलें म्हणजे पळय कितले खंयचे दृश्टीन पळयतात आणि गव्हर्मेंट गोज बाय देर IAS चोच सो एडमिनिस्ट्रेटिंग आणि ब्युरोक्रेसी पुलिसे कडेन पळोवपाचो दृष्टिकोन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम बिगेस्ट पडटा हर्डल नाउ यू आर ऑल्सो एन IPS ऑफिसर सो यू कॅन स्पीक अबाउट दिस यू माइट बी एक्सपिरियन्सिंग इट ऑल्सो नाही कितें आसता आय विल काइंड ऑफ डायवर्ज फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर इशू इज फॉर द सिंपल रिझन is ki whatever comes to the police finally has to be used by the police department. So that inbuilt specialization and experts need to be created in-house. Now, what is the need of the hour that no government can deny? So, okay, I agree to a certain extent की जितली development जावपा जाय आशिल्ली तितली गोवा पुलिसाची जावंक ना. But at the same time, there is enough progress being made. We don't have in-house experts, but we are in process of doing this. There is something called as modernization of police force म्हणून scheme असता जी central government run करता out of which we get almost 60% of the expenses covered by the central government 40% is the contribution of the state government. So there is नाही आय विल लायक टू हांगा मॉडर्नायझेशन म्हणजे कितें कितें मॉडर्नायझेशन इफ देर इज अ फंड एवरी इयर एंड दिस वेर इज दॅट इट गोज ओनली टू बाय द कार्स आणि सम पर्सनल हे आणि काय ना मॉडर्नायझेशनाचो काय ना फोकस त्याच्या नावाखाली हे सगळं चालला modernization covers आता so कितें many नवीन heads. एक विंग जालो खंयचे नेवल हे म्हणून ओके पण बेसिक हे स्ट्रक्चर उरूंक ना तो बेसिक कॉन्स्टेबल तसोच उरला आणि तांचे वयले ऑफिसर उरला एक गजाल सांगात म्हाका दोन महत्वाचे सेल्स जाचे बद्दल आमी उलयले ते मागीर एक म्हळ्यार ATS आणि दुसरो म्हळ्यार सायबर क्रायम सेल हे दोन्ही आज आमचे खातीर सामकी क्रुशल Yes. पण आमची जर पेस पळयली हे सेटअप करपाची जाल्यार इट डजंट लुक लायक वी आर सिरियस यू आर सिरियस I'll speak about ATS because I was very closely Yes, associated you're very with closely associated. ATS because it was my proposal that finally got approved. It all began in 2008. 2008 and there were blasts which happened in Mumbai as well as in Surat. Yeah. That was much before 26/11. And then it was decided that we need a full-fledged anti-terror squad which needs to get into these kind of
crimes which are now become specialized crime. Terrorism cannot be treated as an ordinary crime or Yeah. a traditional You need a crime. specialized cell You to need a tackle it. specialized cell. Yeah. So on that basis, I went on a tour. I visited Mumbai ATS, I visited Gujarat ATS and Delhi, the full report Delhi तयार ATS केलं. and there's a full report तयार करून government submit केलं. 2008 it was submitted. 2011 Marin it remained under consideration with the government. 2011 the government, Considering it for 3 years, don't you think it is I mean, too much? No, I mean, And that too on an issue like terrorism. yeah, I mean, 2011 they sent it back to the police department saying ki it needs a review and submit a fresh report. So 2011 promptly a review was done and a fresh report was submitted again, which was finally sanctioned in somewhere in April of 2012. So the present government was prompt enough in immediately sanctioning this particular project, and if not 200 Cyber and- crime cellची किती? Cybercrime cell was part of the same system. ATS also part ashilo cybercrime Yes. because today terrorism is working parallelly with cyber. केन्ना म्हळ्यार आमी ह्या दोन्ही गजाली फुल फ्लेज फंक्शनिंग पळोवपाक शकता. Right now recruitment is under process, for which we are recruiting sub inspectors, constables, सगळें चालू आसा. So that recruitment is going on. By the end of maybe mid-July, we should have roughly recruited about 1,000 odd people of various ranks, sub inspectors and फुली constables. फंक्शनल केन्ना म्हळ्यार? Fully डिसेंबर functional. म्हळ्यार त्याच्या फुडें it takes time for that particular post to be filled जाल्या उपरांत Technology हाडची training technology is the easiest part. That is the easiest part. Train It them is- for technology is most difficult. Technology by itself is a computer by itself is an idiot box. It has got no brain of its own. You need somebody to operate that. Yeah. And You need to to train it create for that, yes, the human resource that you need to create Kitlo? is what it takes. So Final I सांगा, see, एक final, कितले? I see, December, I January? see, no. It cannot be so soon. It is not something ki baba शिजायला आणि खाणे. It takes 9 months for a constable to train. It takes a sub inspector to train for 52 weeks, means roughly a 1 year training. Thereafter there is specialized training असता. There is a commando attachment. त्या सगळ्या कितले? केल्या उपरांत 1.5 वर्ष वता for a trained personnel to come in. 2014 I see nothing less than 2014. 2014 For this to become fully functional. आणि 2014 पर्यंत टेक्नॉलॉजी आता घेऊन फायदो ना बिकॉज दॅट मॅन पॉवर विच इज गोइंग टू कम इन 2014. Correct. टेक्नॉलॉजी इन 2014 is going to be radically different from So you have 2013. to do it at that particular You have point to of do time. it. So that is the easiest part actually. सर लास्ट ही सगळी गजाली तुम्ही किती तयारी चल्ल्या पुलिसेची आणि केन्ना मेळ जावपाक शकता हांवें आयकलें. वॉट इज द एडवायस यू वूड लायक टू गिव इन प्रेझेंट सर्कमस्टन्सेस? तांणी सांगलें ते 14 जातले आनीक जातले जावचे ना जावचें ना? हांव अजून बरोवन यू दिता आर सो पेसिमिस्टीक अबाउट इट. आय एम नॉट पेसिमिस्टीक आय हॅव गॉट मोर एक्सपिरियन्स Yeah. इन द वर्किंग हांव तुमकां एक गजाल सांगता आतां कितें जालां वाघ फाटल्यान लागतकूच जाता ते आमी धांवतात आनी हें करता अशें करून तितलेंच तें आनी कांय ना तितले पुरतें जर मातसो टेररिजम कमी जालो हांगाय आमी सुशेगाद जातले? सुशेगाद हांव एक तुमकां गजाल सांगता गोवा पुलिसांक आयज पुलीस एक्ट ना जो एक बेजीक फॉर्म म्हणटून आमी जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसलो ऑफ 1861 पुलीस एक्ट 1861 जस्ट आफ्टर मॉथ ऑफ बरोबर. ते बंड बी जाले हय. ते सगळे कितें 1857 त्या हातून केला ह्या हातूचेर आमी चलता पण तातूंत पासून दुसरे जे कितें रुल्स प्रत्येक महाराष्ट्रांत प्रत्येक हांव बसून आनी हांगा कितें म्हणटात सर तुमी? कितें राव करपाक जाय राव सध्या? राव तेंच सांगता हय. तर हें केलो ड्राफ्ट केलो सुंदर केलो आनी मागीर हांगासर पुन्हा IAS ऑफिसर हांचे बद्दल तेंचे खातीर घुलो आनी कितें गेले आनी मागीर दिल्ली गेलो होम मिनिस्ट्रेशन उत्तर आयलें आमी नाव दॅट पुलीस कमिशन वील बी सिटींग म्हणजे अजून बसूंक ना म्हणजे कितली आतां जवळ जवळ 20 वर्सां जाली 20 वर्सांनी ताच्याय पयलीं चड 20 कशी जवळ जवळ 30 वर्सां जाली वील बी सिटींग they may be examine this and may prescribe a all India approved hemp act. हे करचे किती एडवायस दिता म्हजो वेळ रा- सोंपला. रा- किती एडवायस दिता तुम्ही गोवा पुलिसेक? गोवा पुलिसेक न्ही तुम्ही करीत राहा एफर्ट वी शूड डू वी हॅव टू डू and we must be prepared for all types of things. This is हे आनी वेगळो एक्सपर्ट नाका सांगपाक की सायबर क्रायम ही क्रायम दिसान दीस गोइंग टू इन्क्रीज बट सुशेगाद जायनासतना एफर्ट करत रावपाचें.
आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर प्रेशर हाडूंक जाय तुमी करून घेवपाचे करून घेवपाचें करून घेवपाचे हय, म्हाका एकच बरी दिसता हातूंतल्यान ह्या सगळ्या हातूंत तुम्ही सांगले की 2014 म्हळ्यार खंय तरी जातले ना, आणि प्रमोद वेळ सामको सोंपला एक गजाल फक्त पुलीस एक्टाची सांगूंक सोदता की सायमन सांगल्या त्या भशेन इट इज अनफॉर्च्युनेट की पयलो जो प्रॉपर बिल मूव जालो न्ही इट वॉज इन 1994 Yeah. आणि 1994 उपरांत दॅट बिल it died its natural death. Second bill came to birth in 2008. That bill is also died its natural death in 2012. And now a कशी fresh कितली आपत्ती आहा ती पळया आणि a fresh effort is being now made to implement this, and Goa Police Act is a need of the hour. We are still dependent why on Mumbai why Police need Act. of the war it was I mean 50 years ago सारको वेळ सारको सोंपला. एक गजाल मान्य इट इज नीड ऑफ दी अवर पण नीड ऑफ दी नीड अवर of the 30 वर्सां आसपाक शकना. आता 30 वर्सां आसपाक 30 शकना. वर्सां 40 वर्सांचो वेळ सामको सोंपला. एकच दिसता की 2014 म्हळ्यार खंय तरी एटीएस आनी सायबर क्रायम सेल दोन्ही जातले अशें आत्माराम देशपांडे म्हणटा. सर म्हणटात की फाटल्यान लागून करून घेवचे पडटलें, सहजासहजी जावचें ना. इतल्याचेर आमी आयची भासाभास हांगा सोंपयतात. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.